प्राचीन काळाचे 4थे सातोळे सोमार. सुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 4 ओळी 43 ते 54. एकदा सामारियेन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळोना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुजाल्यान परबेच्या समयार जेजून केल्ले ते सगळे तांणी देखले. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालियाच्या खाना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सरो केल्लो आनी काफारनावान एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडीत आसलो. जेजू जुदियान थावन गालियांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाची तोडीर पावलेले आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हटलें, खुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानशाक ना. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हटलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरची आदी ये. जेजून ताका म्हटलें, वच तूं, तुजो पूत शिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपली वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकूर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जूर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हटलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमूंक आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घराब्यान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालियांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.